सो हाजेर त्याचो एक्चुअली डिटेलान रिपोर्टाची कॉपी जी आसा प्रेस नोट वो आयज सांजचो पर्यंत तुमकां मेळटलो. काल तेजी डिटेलांत मिटींग जाली आनी डिटेलांत मिटींग जाल्या उपरांत जवळपास 2 ऑफिसर्स फ्रॉम द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज सस्पेंडेड. ताज्या उपरांत जवळपास म्हणजे आमच्या जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा आनी जाका कन्सर्न ऑफिसर्स आशिल्लो तांकां हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाक आमी सांगलां की कन्सर्न ऑफिसराक तांच्यांनी शो कॉज इश्यू करून तांच्यांनी ताजेर एक्सप्लेनेशन हे घेवप गरजेचें आसा. आनी इफ इन केस एनी वन इज फॉल्टी जाल्यार ताकाय सस्पेंड करपा खातीर मागे फुडें पळोवचें ना. म्हणून सगळ्या डिपार्टमेंटाक जे कन्सर्न्स आसात इन्क्लुडींग फायरा पासून ते FDA पर्यंत सगळे ह्या सगळ्या जाणांक तांच्या एक्सायजाचो सुद्दां इन्क्लुडींग हे तांकां शो कॉज इश्यू जातली आनी तांणी जर ती मिस्टेक केल्या जाल्यार तेय सस्पेंड जातले. हे सगळें करता आसतना मेन फॉल्ट आशिल्ली तो जो ओनर आसा तांच्यांनी जी फॉर्ज डॉक्युमेंट केल्या वेगवेगळे ताजेरूय बी म्हणजे सरकाराच्या कमिटीत बोट दवरला आनी तेंच्यांनी वेगवेगळे डॉक्युमेंट्स इन्क्लुडींग द हेल्थ सर्टिफिकेट तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ली आसा. पोलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्यांनी फॉर्ज केल्ल्या. तेंच्यांनी पयले फक्त एक परमिशन्स घेवन म्हणजे वॉट एवर दॅट सरपंच आनी सेक्रेटरी कोण आहा पळय तेंच्यांनी एका परमिशनाचेर ट्रेड लायसन्साचेर बाकीचे सगळे मेळयला पळय न्हू त्या ती डिटेलान सुरू आसा. बट एक सुद्दां मनीस हातूंतल्यान सुटचो ना. कोण जो फॉल्टी आसा ताका ज्या सेक्शनाच्या अंडर ताका बूक करपाक जाय त्या सेक्शनाच्या अंडर बूकूय जातलो. अंडर द CC कंडक्ट रूल त्याच्या अंडर जाका कोणाक पनिशमेंट जावपाक जाय ती CC कंडक्ट रुलाच्या अंतर्गतूय बी ताजेर पनिशमेंट जातली. आनी हेजो डिटेलान त्या तुमकां एक रिपोर्टाची हे दिवपाक जाय म्हणजे मिम्सीस रेडी केल्या. थोडेशे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान येवपाचें उरलेले डिटेलान आयलो काय ना आयज सांजचे पर्यंत तेजी कॉपी जी आसा ती तुमकां सगळ्या जाणांक प्रेसाक धाडून आतांच्या घडी इन्स्पेक्शना खातीर तांकां कशाक आमी सिलींग केल्ली सपोज तेंचे काही डॉक्युमेंट येना म्हणून तेंचें इन्स्पेक्शन करपा खातीर ती ओपन केल्ली आसा. एकदां इन्स्पेक्शन करून फायनल रिपोर्ट्स तांकां धाडून आमी तांकां इन्स्पेक्शन करून तांचे रिपोर्ट्स जे आसा जाता तितके बेगीन कर म्हटल्यार एकदां फायनल रिपोर्ट्स तेंचे आयले जेचे कडेन फॉल्टी आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे फायनल कायमचे बंद करपाक सुद्दां सरकार फाटी फुडें पळोवचें.